वांगड एरियेत लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपाक 24/7 आमचो विजिलन्स उरपाक जाय. हांगा पुलीस कॉन्स्टेबल कोण तरी अवेलेबल आसपाक जाय. तातूंतल्यान ताच्या खातीर हे बीट सेंटर आमी ओपन केला. ह्या बीट सेंटराच्या उपरांत बीट सेंटर सुरू केल्या उपरांत हांगासरली लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन उरतली. कारण बरेचशे फावटी पुलीस स्टेशनावयल्यान मातशी पयस चड लोकवस्ती असली काय वेगवेगळ्यो क्रायम जावपाचे चान्सीस आसता. लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपा खातीर आनी अशा पद्दतीच्यो बारीक सारीक क्रायम जावच्यो न्ही आनी लोकांकूय बी डायरेक्ट एप्रोचेबल सेंटर आसचे म्हणून हे बीट सेंटर हांगा ओपन केलां. हे बीट सेंटर आमकां क्रिस लॉजिस्टीक हांच्यानी फ्री ऑफ कॉस्ट तांच्यानी आपल्या CSR एक्टिव्हिटींतल्यान दिला. क्रिस लॉजिस्टिकांतले सगळे डायरेक्टर इन्क्लुडींग आमचो आमदार बाब दाजी साळकर हाजें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. इज वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द क्रिस लॉजिस्टीक. बाकीचे तेंचे डायरेक्टर तांचें अभिनंदन करता. तेंच्यांनी 2 सेंटर दिले आमकां. एक बाब संकल्प आमोणकर हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिले आनी एक हे दिले. त्यासाठी तेंचें अभिनंदन. आमचो PI हांगासर स्टाफ घालून ते मेंटेन करपाचें काम करतलो सो दॅट हांगाची लॉ अँड ऑर्डर आहा पळय ती मेंटेन करतली. वन्स अगेन त्या लोकांक आमचो कावन्सिलरांनी बरेच त्रास घेता करतो हांगासर. तेणी हांगासर सामकें दाजीच्या फाटल्यान लागून हे घेतला. ताका जाय तो स्टाफूय बी मेळटलो. देव बरें.